Compared to national scenario, Goa is at a very good this thing. Means initially we had a problem of laboरांचे प्रॉब्लेम आले, मायग्रंट लेबर्स जे वाड्यांनी रावताले विलेजींनी तेंचे प्रॉब्लेम झाले. तेंचे कडेन हँड टू माउथ ते तितलेच रेशन घेवन दवरताले, तेंचे कडेन रेशन ना जालें. सो तेंकां भूक जेन्ना चड लागली तेन्ना ते चलत लागले. आपूण गांवांक वयता म्हणून कर्नाटकाचे महाराष्ट्राचे थोडे बरे पयशिल्ले आसले वेस्ट बेंगॉलचे. सो तेंकां खबर ना की तेंकां दुसरे स्टेटीन ते एंट्री ना. थोडे जाण बॉर्डराचेर पावन परतून येयल्या, पुलिसांनी परतून हाडलेले आसले. सो हे सगळे जे सिट्युएशन आहा ते म्हाज्या हिसपान वी नीड टू हेल्प दीस पीपल. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी कम्युनिटी कॅन्टीन घातला. एक कडेन 800 जाणांचें जेवण जाता, एक कडेन 500 जाणांचें जेवण जाता. आतां आमी वाडयता, आराडी आनीक 500 करतले. सो 2500 people food arrangement is being done alone in Kalangut constituency. Cooked food is being given. Plus Riviera di Goa जो आहा तो आपूण जेवण रांदता आनी व्हरोन कोणाक खूंय लेबर आहा स्ट्रेंडेड आहा तेंकां दिता. फ्रांसीस ब्रागांजा. सो अशें खुबशे जाण करता. So I am very grateful to all those people who have volunteered to help the stranded labor, the migrant force, because they are the people who do not have food at all. आमचे कडेन तरी लोकला कडेन तरी मातशें थोडें जेवण आहा, तेंचे कडेन कांय ना.